जी टॅरिफ हाईक 3.5% टॅरिफ हाईक जी हालीच इफेक्ट आयल्या फ्रॉम जून 16, 2024 ती ओपोज करपाक आणि डिपार्टमेंटाक सांगपाक की तुम्ही ही इमिजिएटली रिवोक करा. बेसिकली दिस इज नॉट आवर व्यू, दिस इज द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ गोवा अँड वी आर हियर टू कन्वे द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ गोवा टू द गव्हर्नमेंट. आता ही पावर हायक कित्याक म्हणटा ते तर तांकां डेफिसीट आसलो. तर बेसिकली जर पळोवपाक गेले जाल्यार डेफिसीट मेकअप करपाक जाल्यार सो मेनी अदर एव्हेन्यूज. फर्स्ट थिंग इज पेंडिंग एरियाज. लास्ट 2-3 वर्स जाली गव्हर्नमेंट सांगता की 1000 कोटी एरियर्स आसा. ते एरियर्स रिकवर करपाक इलेक्शन डिपार्टमेंट एकूय स्टेप केला. हे एरियर्स जर रिकवर केले जाल्यार इन अ लार्ज वे हो पळय डेफिसीट जो आहा तो भरून येता. हालींच तांणी कितें केलां, हालींच ते इन्क्रीज ऑफ लोड म्हणून लोकांनी लोड चड आशिल्ले ताजे खातीर लोकांनी इन्स्पेक्शन करून लोकांक कन्झ्युमराक एडिशनल सेक्युरिटी डिपॉझिट भरपाक लायला. प्लस तांगेले मंथली फिक्स चार्जीस इन्क्रीज जाले. आता हे ऑलरेडी बर्डन लोकांचेर घाल्ले आसा. हे 2-3 म्हयने पयलींची खबर. आता 2-3 म्हयने नंतर ही टॅरिफ हायक करतात. तातूंत खुबशे कन्झ्युमर अशे आसा जे डॉमेस्टीक म्हणून हे केल्ले आसा, रेजिस्टर जाल्ले आसा, पूण यूज करतात कमर्शियल पर्पजाक. तांचेर एक्शन घेना. आतां कितें एक्शन घेना हे तांचेर हे खबर ना, पूण एक्शन घेनात आनी ताजे खातीर जो सिन्सियरली बील फारीक करता ताजेर बर्डन येता. तिसरी म्हळ्यार इतली हायक करून सुद्दां आमी क्वॉलिटी ऑफ पॉवर सप्लाय जर पळयली आजकाल डेली कंटिन्युअस इंटरप्शन्स आसा. सो क्वॉलिटी काय इन्क्रीज जायना, फक्त रेट इन्क्रीज जाता. हाजे भायर आमी तांकां सांगलें की गोंयांत जे डिस्ट्रिब्युशन लॉसीस आसा, डिपार्टमेंट जी सबस्टेशनांतल्यान पॉवर भायर धाडटा आनी जी बाय वे ऑफ रेव्हेन्यू रिकवर करता पयशे, तातूंत जे लॉसीस जाता जे इतली चड आहा तेच जर कमी केले जाल्यार ही पॉवर हायक करपाची गरज नाशिल्ली. पूण हे हाजे पयलीं सुद्दां आमी JERC हियरिंगा वेळार डिपार्टमेंटान नदरे हाडून दिवन सुद्दां डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत हाजेर कसलोच स्टेप घेवना. सो बेसिकली ह्या डिपार्टमेंटाचें आनी हे गव्हर्नमेंटाचें काम इतलेंच की लोकांले बोल्सां हात घालून पयशे काडपाचे, आपली इनएफिशियन्सी, आपली इनकॉम्पिटन्सी कवर करपाक लोकांक बर्डन दिवपाचें. So we have requested that immediately that hike be rolled back and without any further delay. Otherwise, we will be forced to take this up in other forums. आमचो President Vijay Sardesai Assembly हो issue काडटलोच आणि at other forums also will be raising this issue.